Already tourismक effect जाल्लो आहा. We are monitoring the situation. आज Chief Minister सांगलां सांचे मेवया म्हणून to work out some solution. Let us wait and watch. But definitely tourist taxi owners जे आहा तेणी समजून घेवपाची गरज आहा की जे टुरिस्ट गोंया येता तेंकां पडोंक ना आमी की हिंगा स्ट्रायक आहा आनी कितें. They are coming for short holiday, 3 days. 2 days, 3 days, 4 days. So हे जो शॉर्ट हॉलिडेयांक जेन्ना ते येता तेंकां त्रास जावप, तेंकां बॅगां ओडून व्हरोन वचप हे खंयचे तरी योग्य ना अशें म्हाका दिसता. हेचेर सुटावो बेगीन येवचो म्हणून आमी मागता. तर ते म्हणटा आमकां एप बेस्ड टॅक्सी नाका. वी आर रेडी फॉर डिजिटल मिटर. वील हॅव अ डिस्कशन इन द इवनिंग विथ CM and the other officers of the government. Remove a solution. Let us see. Actually, solution येवपाक जाय. आता बेगीन येवपाक जाय न्ही, नाल्यार अशेंच जर बंद उरलें जाल्यार टुरिजम ट्युरिजम एक्टिविटी जी ऑफ सिजनाक जाता ही इंडियन ट्युरिस्ट. इंडियन ट्युरिस्ट आर द बिगस्ट कॉन्ट्रिब्युटर टू द इंडस्ट्री इन गोवा. दिस ट्युरिजम इंडस्ट्री इंडियन जे आमच्या येता पळय तेंकां बॅड मेमरीज घेवन तेणी वचोंक पारना पळय. हे आतां कालच्यान सगळे वयर सकला जाल्ले आहा. एअरपोर्टाचेर डिले जावन पावल्ले आहा गेस्ट, फ्लायटां चुकलेली आहा. सो त्रास जाल्ले आहा. सो आनीक फुडें त्रास जावचे न्हू म्हणून आय एम appealing to the taxi owners to come out with a final solution. They are saying we do not want app-based taxi. CMन काल सांगले तेंकां तुमकां गोवा मायल्स नाका जाल्यार आपण एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट न्यू घालता तुम्ही कोट करा म्हणून. तुमचे कोणाक फुडें काडा, कोट करा, टेक्नॉलॉजी हाडा, तुम्ही रन करा तुमचो ओन ॲप. ते म्हणटा आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सीच नाका. वी आर रेडी टू put meters with billing. Let us see. Wait and watch if Chief Minister agrees on that.